वैभव जरा दांत गजेसो नमांत गजेसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां समेस्तांक परत हांव स्वागत करता हेच्या दिसा ऑक्टोबरची 10 तारीख आज प्रत्येक जावन देवाचें उतार थोडो वेळ नियाळ करूंक तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां सांगता जर आमी पळयता जाल्यार लुकास वांजेल 11व्या अध्यायांत वाक्य आमी वाचल्यार थंय 5 ते 13 लूक चॅप्टर 11 5 to 13 एक वापर आसा थंय उंडे उसने मागतेल्या इश्टाचे वापर। उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हणून चिंतया आनी तो मदें नेरत्या इश्टा सत्सेन येता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी। पयलीं आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंतया तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दारार कीळ जावन घालून जाल्या म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेक न्हिदल्यान आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना। हांव तुमकां सांगता इश्ट खातीर पासत उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासतना ताणें विसारलेल्या खातीर पुनी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो। एक देवाचें एक बरें शेगून हांगा आनी तेच खातीर देव आज तेचे शेगूण ताचे तें असले बऱ्यो संगती आज जेजू आमकां कळीत करता। आमी लज नासतना देवा कडेन निसारलेले तो हर एक आमकां दिता म्हणटा पवित्र पुस्तक। देखून उसने दिल्ल्या मनशान लज नासतना विसारलें देखून तें सगळें ताका फावो जालें आनी देखून आज आमी प्रत्येक जावन कितें मागता कालचे दिसतावन मागण्या विशयींत जेजू आमकां सांगते आसा। काल आमकां मागोवंक शिकयलें कशें मागचें म्हणून आज कित्या खातीर मागचें कशें मागचें म्हणलें समजून तो आमकां दिता। देखून आज आमी ह्यो विशय सगळ्यो मतीन धरया आनी मागतना एका दिसाच्या मागण्यांनी एक प्रोसिजर हर एक दिसा आमी मागोवंक आसा हर एक दिसा देवाक आमी लागीं सरूंक आसा हर एक दिसा आमी खंडीत जावन देवा कडेन मागूंक आसा। ह्यो संगती आज आमकां उगडाप करता। थोड्यो संगती आमच्या मतीन धरल्यार खंडीत जावन ह्यो संगती आमकां देव आमकां दाखयता। आनी तेजे उपरांत परतेक मागतलो घेतलो म्हणून आनी एक विशय जेजू आज आमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें। 9वें वाक्य हें सांगता पळया मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें। कित्याक मागता तो हर एकलो घेता मागता तो हर एकलो घेता कोणाकच देव फाटीं घालना ताच्या मागणें फाटीं घालना। देव सगळें तें आयकता आनी तुका मागिल्लें सगळें तो दिता म्हणटा। सोदतेल्याक खंडीत जावन मेळटा कोण सोदता ताका खंडीत जावन मेळटा बडयतल्याक उक्तें जाता। आज कितें पुरो आमी मागता मागण्यान तें सगळें आमकां मेळनास म्हूण चिंतया आनी तें मुखार मेळटलेंच आज नाल्यार फाल्यां खंडीत जावन आमच्या जिवितांत त्यो संगती आमकां मेळटल्योच। देखून आज आमचें जिवीत कितें आमी मागण्याचें जिवीत कणकान घेया। तुमचें थंय कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्छ दीत। खोटें जावन आसून जर तुमच्या भुरग्याक बऱ्यो वस्तू दिवंक जानात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यार कितल्या सर मापान पवित्र आत्मो दिना जायत। आज पळया आमी खंडीत जावन कोणी बागेवंत नात आमी संवसारांत तर खोटें जावन आसून आमच्या भुरग्यांक खंयच्यो वस्तू दिच्यो म्हूण आमकां गुप्त आसात। ल्हानशा भुरग्याक ताका कितें जिवाक बाधक करचे तसल्यो वस्तू आमी दिना कित्याक आमकां गुत्ता आमच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता आमकां भुरग्यांक कितें दिचें म्हणून गुत्ता तर आमच्या बापाक आमकां कितें दिचें म्हणून गुत्त ना गे। खंडीत जावन कितें मागताय तें तुका दितलो खंडीत खंयचें मागताय कितें मागताय तें तुका खंडीत जावन देवाक कळीत आसा। आनी कितें म्हणटा पळया
जर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागल्यार कितलो चड पवित्र आत्मा दिना जायत. पळया, पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत बारीक गरजेचो. उरलेलें कितें मागता तें आमकां दिजें जाल्यार पवित्र आत्मा म्हणजे तें आनी तुजें तें आसाचें. देखून आज आमी पळयता जायत्या जाणांक मागिल्लें मेळना म्हणटात. कित्याक मेळना जाल्यार पवित्र आत्मा तांचें तें ना जाल्यार कशें जावचें. देखून पवित्र आत्म्या खातीर देवाचें उतर क्लियर सांगता, पवित्र आत्म्या खातीर तुमी मागा आनी पवित्र आत्मा कितलो चड मापान बाप आमकां दिवचो ना. देखून आमच्या जिवितांत देवान कितें पुरा जोन दवरलां तें सगळें आमी ह्या संवसारांत आमी जोन काणगेचें जाल्यार खंडीत जावन आमी बापा लागीं एक जावन मागचें. बापा लागीं मागलेलें तो आमकां सगळें दितलो. देखून एक संगत आजकाल आमी पळयता, मस्त जाण आमकां कॉल करून सांगचें आसा, भुरग्यांनी बरा शिकिल्लें कितेंय मती करना म्हणून. देखून तांकां इल्लेशें मागोवंक शिकया, पवित्र आत्म्याची मजत मागोवंक शिकया. जॉन 14:26 सांगलेलें आसा तें उतरां जुवांवच्या वांजेलांत 14 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां अशें सांगता, म्हजो बाप तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे सांगता सदां काळ तुमचे थंय आसतलो. पळया, कित्याक म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. कितें आमकां आमी ह्या संवसारांत कितें आमी बायबल वाचता जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची नियाळ करता जाल्यार खंय गरज आसा थंय आमच्या मतीक उजवाड दितलो आनी तें आमच्या मतीक हाडटलो. हें पवित्र आत्म्याचें काम. देखून सगळो संवसार पवित्र आत्मा चलयता. ते पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागचें आनी तो पवित्र आत्मा आमकां बापूच आमकां दिता म्हूण सांगता हेच्या ह्या वांजेलांत. देखून आमचे सगळे संगती कितें आसात आमच्या जिवितांत आज आमी समजून काण घेवया आनी देवाची काकुळट आनी कृपा आमकां सदांच मेळचे खातीर आज आमी प्रत्येक जावन मागया. कित्याक देव आमचे सांगता सदां काळ जियेता. देवा विनय आमच्यान कितेंच करूंक जायना. देखून आज आमचें मागणें कितें मागता तें आमकां मेळटलें म्हणल्यार भरवशान भावडतान आज आमचें मागणें देवा मुखार उबारया. खंडीत आयचो दीस मागण्याचो दीस जावन आमच्या जिवितांत परिवर्तन जावं दी आनी खंडीत जावन बापाचें दराळ आशिर्वादां आयच्या दिसा आमी जोन काण घेवया. हेंच आज तुमचे खातीर आमी मागता. खंडीत जावन आयर आज जी कोण ह्या प्रत्येक जावन मागण्यांक जॉइन जाल्लीं आसात तांकां समेस्तांक देव सर आशिर्वादांनी भरून दी आनी सर वायटांतले तांकां समेस्तांक निवारण दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. देखून तुमकां समेस्तांक आयचे दिसा ह्या बरो दीस मागता. खंडीत जावन हो दीस देवाचे आशिर्वाद पडलेलो दीस आमकां समेस्तांक जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता श्रीमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. समेस्तांक देव बरें करूं.